नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. आयज राज्यांत व्हडा उमेदीन आनी अभिमानान गोंय क्रांती दीस मनयलो. 1946 वर्सा ह्याच दिसा सर्गेस्त राम मनोहर लोहिया हांणी मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर पुर्तुगीज शासना आड झुजपा खातीर सुटकेची कीट पेटयल्ली आनी ते उपरांत चळवळीचे ल्हार येवन निमाणे गोंयाक 1961 वर्सा पुर्तुगीज राजवटींतल्यान सुटका मेळ्ळी. ह्या दिसाचें म्हत्व राखून दवरपा हेतान आयज पणजेच्या आझाद मैदानाचेर क्रांती दीस कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळींत राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय, मुखेलमंत्री सयत हेर मानेस्त आनी सुटके झुजारी हजर आशिल्ले. कार्यावळी वेळार हुतात्म्यांक आर्गां ओंपल्या उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक आयच्यान एक नव्या क्रांतीची कीट पेटयतना विकसीत गोंय 2037 ची मशाल पेटोवपाचें आवाहन केलें. राष्ट्रीय पावंड्यार 2047 मेरेन विकसीत भारत करपाचें ध्येय आसा, पण गोंयाक 2037 मेरेन विकसीत करपा खातीर साबार गोंयकारांनी जागे जावन आनी साबार मतभेद कुशीक दवरून ह्या कामाक हातभार लावचो असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी मारलो. आमी एक नंबराचेर पावपा खातीर सदोदीत आमी फुडें उरल्या. हर घर नल से जल आसतले किंवा हर घर शौचालय आसतले, हर घर इलेक्ट्रिसिटी आसतली, हर ग्राम सडक आसतले, हर घर इन्शुरन्स आसतलो. अशा पद्दतीच्यो विविध योजना केंद्रांतल्यो योजना लोकांपर्यंत पावोवपा खातीर गोंय हे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या योजनेच्या अंतर्गत आमी प्रत्येका पर्यंत ही योजना पावले. म्हणजे आमी कित्याक सांगता तर स्वतंत्र जाता आसतना म्हाजो गोंयकार हो खंयच्याच गोश्टी पासून वंचीत उरचो न्ही. म्हाज्या गोंयकाराक केंद्रांतल्यो सगळ्यो योजना मेळच्यो होच तेन्नाचो उद्देश आशिल्लो आनी तोच उद्देश मुखार दवरून आज म्हजें सरकार कार्यरत आसा. स्वप्न पळयल्लें की हे गोंय ह्या पुराय भारत भूंयचेर एक प्रगत राज्य म्हणून आज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट ह्या दोनूय क्षेत्रांत हे प्रगत राज्य म्हणून फुडें येता आसतना आमी सगळे जाण पळयता. क्रांती दिसा निमतान मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर राजकीय पातळीचेर 19वी क्रांती दीस कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हण समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकर तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. मान्यवरां हस्तुकीं हुतात्म्यांक सुभाष फळदेसाय हांणी क्रांती आनी राष्ट्र अभिमानाचो संदेश दिलो. गोंयान भितर आमकां एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच मेळटा, एक्सप्रेशन ऑफ आमकां करपाक लोकशायेन भितर आसा. गोंय हे भागीदार जाले एक मोठ्या लोकशाहीचे. भारत हो सगळ्यात मोठो लोकशाहीचो देश आनी ह्या देशान भितर आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें. गोंयाक मुक्तता मेळ्ळी, पण ताच्या नंतर आमी जी प्रगती केल्ली आसा, अनेक मुख्यमंत्री जातले, अनेक सरकारां आसतली, ती खंयच्याय पक्षाची आसूनी प्रत्येक सरकारान ह्या उदरगती भितर ह्या विकासा भितर आपली भर घातिल्ली आसा. म्हणूनच आयज त्या सगळ्या लिडरांक आमी ह्या भुये खातीर योगदान दिल्लें आसा आनी आयज पळयतात आमी गोंय हे एक प्रगत राज्य म्हणून मुखार आयिल्ले आसात. आयज डॉ. प्रमोद सावंत गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री एक तरणाटे, एक धडाडीचे आनी एक यशस्वी मुख्यमंत्री आयज गोंयची धुरा सांबाळीत आसतना गोंयाक एक वेगळ्या दिशेन आयज मार्गक्रमण करता. तेच बरोबर दिवचले लेगीत छत्रपती शिवाजी महाराज शाळेंत आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांच्या हाजेरींत क्रांती दीस कार्यावळ मनयली. फोंडेच्या क्रांती मैदानाचेर लेगीत मुखेल सोयरे शेतकी मंत्री रवी नाईक हांचे हस्तुकीं हुतात्म्यांक आर्गां ओंपून क्रांती दीस मनयलो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज कामगार मंत्री आतानासियो मोन्सेरात, मुखेल सचिव कामगार आयुक्त EPFOचे अधिकारी तशेंच फार्मा, जहाज येरादारी, पर्यटन, ऑटोमोबायल आनी सेवा क्षेत्रांतल्या प्रतिनिधी सयत गोंयच्या मनीसबळ आनी कुशळतायेच्या गरजांचें मंथन करपा हेतान महत्वाची बसका आपयल्ली. हे बसके उपरांत आतानासियो मोन्सेरात हांचे सयत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशद आपोवन सविस्तर म्हायती दितना गोंयांत तरणाट्यांनी रोजगारा बद्दल मानसिकता बदलपाची गरज आसा अशें सुचयलें. तशेंच खाजगी कंपन्यांनी एप्रेंटीस म्हूण घेतिल्ल्यांक कायम नोकरी दितात जाल्यारच कंपन्यांनी दवरून घेवचे अशें स्पश्ट शिटकावणी मुखेलमंत्र्यांनी दिली. तशेंच दरेक कंपनी किमान वेतनाचो नेम पाळप सक्तीचें आसा अशें लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र सेफ्टी आनी सेक्युरिटी ऑफ द जॉब ना ही तेजी खंत आसता.
पण आम्ही त्यांच्याकडे उलोवन तांचे बरेचशे इश्यू रिजॉल्व करपाचे ठरयले. एप्रेंटिशिपाक जॉईन केल्या उपरांत तो भुरगो एप्रेंटिशीप सोंपोवन जर परमनंट ताका घेतले जाल्यारूच तेंच्यांनी कंपनीन दवरप, ना जाल्यार तेंच्यांनी त्या कंपनीन दवरप ना, ताका घरा परत धाडल्यार जाता. लेबर एक्सप्लॉयटेशन जे आहा पळय हे खंयच्याच कंपनीन करचें न्ही आमी स्ट्रिक्टली सांगलां. आनी हेन्स फोर्थ जो कोण लेबर एक्सप्लॉयटेशन करपाक सोदता ताजेर कंपनी गव्हर्नमेंट वील एक्ट ऑन इट. मिनिमम वेजीस ह्यो 100% ह्यो तेंच्यांनी दिवपाक जाय. जो कोण दिना जाल्यार तेजेर गव्हर्नमेंट लेबर कमिशनर वील एक्ट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें आयज अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांचे सयत फोनावरवीं भासाभास करून पाकिस्तान आनी भारत देशा मजगतीं जाल्ल्या संघर्शान मध्यस्थी करपा बाबतींत अमेरिकेचो कांयच हात नाशिल्लो अशें स्पश्ट केलां. दोनूय देशां मदीं शस्त्रबंदी विशीं जाल्ली समजिकाय ही पुरायपणान पाकिस्तान आनी भारत हांचे मदीं जाल्ल्या संवादाचेरूच आदारिल्ली अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी स्पश्ट केलां. अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प हांणी परत एकदा अमेरिकेन भारत आनी पाकिस्तान मजगतीचो संघर्श सोंपयलो अशें विधान केल्ल्यान प्रधानमंत्र्यांनी ह्या चर्चेंतल्यान तांकां स्पश्ट संदेश दिला. विदेश सचीव विक्रम मिस्त्री हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प हांचे मदीं जाल्ल्या ह्या 35 मिनटांच्या संवादा विशीं सविस्तर माहिती दिली. भारत गोले से देगा. 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था. उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है. प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा. 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया. उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया. भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आपल्या कॅनडा भेटेर आसात. कॅनडाचे प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हांचे सयत द्विपक्षीय बसका घेतली. दोनूय फुडाऱ्यां भितर जाल्ली ही पयलीच द्विपक्षीय बसका जावन आसा. हे आदी भारत आनी कॅनडा देशां भितर वेगवेगळ्या विशयांचेर वादविवाद जाल्ल्यान द्विपक्षीय संबंधांनी ताण निर्माण माध्यमांतल्यान दोनूय देशां भितर परत एकदा इश्टागतीचे संबंध स्थापीत करून रचनात्मक आनी समतोल भागीदारी निर्माण करपाचेर दोनूय फुडाऱ्यांचे एकमत जाले. ह्या चर्चे विशीं मनोगत उक्तायतना मार्क कार्नी हांणी प्रधानमंत्री पद सांबाळ्ळे उपरांत ही आमची पयलीच सकारात्मक भेट जावन आशिल्ली आनी फाटले सगळे मतभेद आनी वाद फाटीं दवरून एक नवी सुरवात करपाची आस्त प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायली. मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे. और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे. ह्या वर्सा 15 ऑगस्ट सावन 3000 रुपयाचो फास्टॅग आधारित वर्सुकी पास सुरू करतले. ताका लागून देशभरांतल्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर सुरळीत प्रवास करपाक मेळटलो. हो वर्सुकी पास अंमलबजावणेच्या तारखेसावन 1 वर्स वा चडांत चड 200 प्रवाशां खातीर वैध आसतलो. रस्ते येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सोशल मिडियाचेर ही माहिती दिल्या. हो पास खास करून गाडयो, जीप, व्हॅन अशा बिगर वेवसायीक खाजगी वाहनां खातीर तयार केला. महामार्गाचेर प्रवास आरामदायी जावपा दिकेन हें एक व्हड परिवर्तनकारी पावल आसा अशें मंत्री गडकरी हांणी सांगलें. फोंडेच्या विद्यावृत्ती संस्थेच्या सभाघरांत मंगळारा सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा ह्या विशयाचेर एक चर्चासत्र आयोजीत जालें. ह्या कार्यावळींत म्हादय न्हंयच्या अभ्यासक निर्मल कुलकर्णी हांचे सयत कार्यावळीचे समन्वयक सुनील देसाय तशेंच विद्यावृत्ती संस्थेचे अध्यक्ष उदय डांगी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. सेव्ह म्हादय कॅप्टन नितीन धोण हांणी म्हायतीपटाच्या आदारांतल्यान म्हादय न्हंयचो प्रवाह, पर्यावरणीय महत्व तशेंच हेर संबंदीत विशयांचेर म्हायती दिली. घेवन ताचेर व्यापक जागृताय करून सरकाराच्या हे संबंधांत चेपण हाडपाची गरज आयल्या अशें मत ह्या वेळार तांणी उक्तायलें.
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप वेव्ज सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या आनी पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. अजब आहे. इतकं झिडकारलं तरी कशाला आली नाही पिढाई. मला सर्पदोष झाल्यावर ती राजधानीला परत गेली होती ना. हो गेली होती. आली कशाला रडारड करायला किंवा मला छळायला. जीव द्या ती वेळ माझ्यावर आली. इतकं फटवून वागलं तिच्याशी तरी ही लाचारी. ही जातीवंत भक्ती आहे. हा मीराबाई पुरे पुरे उगीच मोठमोठी नावं घेऊ नको. तुझ्या मूर्खपणामुळे तिच्याकडून थोडी बहुत सेवा चाचणी घडली असेल, पण त्यासाठी मीराबाई, राधा, महानंदा हो तिचा भाव कशावरून ती इथं नसती तर मालेने शपथ घातली नसती तर तिचा तो उत्तर भाव आणि तुला निरुत्तर केलं. पण अरे गप्प का. पण जातीवंत भक्ती मीराबाईची, राधेची, महानंदेची हो त्यांची मीराबाईची तर मला त्यांच्यासाठीच तिच्यासाठीच हा पहा गिरूच्या रंगाने चित्र द्रोणाचार्याचा अंगठा कापून देणारा एकलव्याचं या द्रोणाचार्याचा चेहरा तुझ्या चेहऱ्याशी मिळता जुळता आहे. पाहिलं पुरे 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 झालं ते चित्रदर्शन. म्हणजे ही निर्जीव चित्र नको आहे तर ती सजीव चित्ररेखा होती. बरोबर. आता बोलत का नाही. ते भक्तिभावाचे चित्र पाहून रागावलं बाकी ती शक्यता आहे. कारण अंदर की बात कसली अंदर की बात. माझा आपला अंदर रत्नमाला तुला आवडते पण तिची भक्तिभावना तुला आवडत नाही. तिला स्वतःला शिक्षा समजून घ्यावं असा